काकाक वर्सा 75-80 आणि तरी तो बाबडो इतलो मेहनत करता पळय ह्या वताच्या करडार आनी कल्लो धांवता पळय पाय पाय घेवन. आयज हांव लिटरली मरपाचो, सारको फोंडान पडपाचो. हांव डॉक्टर, हांवूय तुका वाचूं शकना. देवा कडेन माग, देवान तुका वाचयला पुरो. त्या टायमार मनशाचो जो घमंड तुटता पयशाचो. फेवरेट टी शर्ट गायज, हे म्हाका लायक जाल्लेले. हेतून पाय परपाक येयले आमी हार्डवेराचेर ना रे संदेश. पाय हे पळय हे जाल्ले दीस वन. हेका पळय. सो गायज कितें जालें सांग, आमी टू व्हिलरीर घेवन येयल्लेले, हेका वयर लागोंक लागले. हातीनूच धरून व्हरता आतां. बाहुबली गो कसलो धांवता पळय पाय पाय घेवन. गायज ही पळयात, ही आमी पायपां हाडलेली आसा. आतां हांव हाडपाक गेला. शिमीट आनी रेंव ती जाय पडटली न्हू. कितें आसा जाणा गायज, कोण टॉयलेटीचे बी पायपांचें काम करता पळयात, मातशें इतलो सुद्दां न्हू पायप फुटल्यार तांकां जॉयंट करूंक हाडटा जाल्यार 3-4 हजार घेता. खबर आहा तुमकां? हांवें कोणाक तरी विचारलेलें, म्हाका बापायली रेट सांगले. इतलो तरशी पायपाचो कुडको न्हू चेंज करपाक जाय आसलो. ते प्रमाणे आमी चिंतले इतलो पायपाचो कुडको चेंज करपाक लागून इतले म्हारग सांगता जाल्यार फुलूच पायपां चेंज करून उडोवपाचे आनी टेन्शनूच ना मागीर. आनी हे पळय, हेजे सगळें काम करपाक जाय. हेजी कापेत बिपेत पिजला न्हू, ती कापेत बी घालपाक जाय. हे पळयात, सिमिटीची पोती घेवंक येयले आमी. कितें घेवंक येयल्या रे? सिमिटीची पोती. हेजेर घालता आनी वयता. सिमेंट की बोरी पळोवंक शकता तुमी. आतां हेजेर गाडयेर वयतली ती. भैया ऐसे उडेगा नाही मरे ये. सो गाईज, हांवें लायफान न्हू एक वस्त नोट केल्लेली आसा. तुमकां खरें खरें सांगता, कितें आसा जाणाय, पयशांचो लोक व्हॅल्यू करता. कोणा कडेन पयसो आसा पळय तेजे कडेन लोक तेका रिस्पेक्ट करपाक लागता. तुजे कडेन पयशे ना, तुज्या बॉल्सान कांय ना, तुजे कपडे बरे ना, तुज्यो व्हाण्यो बऱ्यो नायकीच्यो ना, गुच्चीच्यो ना, जाल्यार तुका न्हू मनीस कॅर करिना, डिसरिस्पेक्ट करता. अरे कण रे तो, आनी फालतूर मरे तो, घाटी मरे तो, गरीब मरे तो, हे मरे तो, भिकारी मरे तो. आनी ज्या मनशा कडेन पयशे आसता पळय त्या मनशाक न्हू लोक सदींच कितें म्हणटा ते रिस्पेक्ट करता. बट तुमकां एक खरें सांगता, जो मनीस श्रीमंत आसता संवसारान, ज्या मनशा कडेन घे म्हणून पयसो आसता आनी त्या मनशाक केन्ना दुयेंस जाता आनी तो हॉस्पिटलान वयता, हॉस्पिटलान ताका डॉक्टर म्हणटा. कितें म्हणटा सांग, जो मनशा कडेन पयशे आसता तो मनीस हॉस्पिटलान वयता आपणाक जेन्ना दुयेंस जालें म्हणून, आनी ताका डॉक्टर जेन्ना सांगता की बाबा तुका आमी वाचोवं शकना, तुका वाचोवपी एकूच मनीस कोण सांग, देव. देवा कडेन माग की बाबा आपूण कितेंय वायट बरें केलां जाल्यार आपणाक पळय म्हणून, आनी आपणाचेर कितें दुयेंस आसा जाल्यार पयस कर. देवूच तुमकां वाचोवं शकता. त्या टायमार जेन्ना डॉक्टर म्हणटा, खबर आसा की तुजे पयशे आसा ते तुका आतां कांय कामाचे ना. हांव डॉक्टर, हांवूय तुका वाचोवं शकना. देवा कडेन माग, देवान तुका वाचयला पुरो. त्या टायमार मनशाचो जो घमंड तुटता पयशाचो, खबर आसा की आपणे इतले करोडांनी पयसो आहा आपूण डॉक्टरा कडेन वचोन पासून सारको जावं शकना. कोणाक कॅन्सर जाल्लो आसता, कोणाक HIV आसता, कोणाक आनी कितें आसता, पयशे घे म्हणून आहा अकावंटान करोडांनी पयशे आहा, लाखांनी करोडांनी अब्जांनी पयसो आसा, पूण ते पयशे दिवन तरी तूं तुजो जीव विकतो घेवं शकना. तेन्ना मनशाचो जो घमंड तुटता, खबर आसा, अरे बाबरे बाबरे, त्या मनशाक कितले लागता आसतले. आनी त्या मनशाक त्या टायमार मनीसपण कळटा. तो मनीस त्या टायमार म्हणटा की काश आपूण त्या मनशाक जोडलेलो, काश आपूण जे लोकांक आपूण एटिट्यूड दाखयतालो, अदीकपण दाखयतालो, त्या मनशाक आपूण त्या टायमार समज बरेपण दवरलेले जाल्यार तो मनीस आयज खंय तरी देवा कडेन मागतलो आसलो. अरे तो भुरगो कितलो बरो मरे, आनी ताका देवान इतले वायट कितें म्हणटा ते आमचे दुयेंस दिले काय म्हणून, इतलो बरो भुरगो, आनी देव ताका ते भुरग्याक खंय तरी मागतले आसले देवा कडेन की बाबा देवा तूं पावतो भुरगो जाल्या पुरो सारको म्हणून. पण ज्या मनशा कडेन पयसो आसता न्हू त्या मनशाक संवय आसता कदीकपण दाखोवपाची, एटिट्यूड दाखोवपाचो. त्या मनशाचो एटिट्यूड हॉस्पिटलान थंयच घमंड तुटोन वयता. कितें उलयलां तें सारकें उलयलां तें ना तें सांगा कॉमेंट करून म्हाका. ओके, सो गायज गरमी आनी आमी चल्ले म्हापसा. सायकलीचो टायर आमचो ब्लास्ट जाल्लो आनाऱ्या विकास. सो तो टायर हाडूंक वयता आनी काका कडेन पळय आमी लिंबू सोडा पिवपाक रावला. खंय तें सांगता तुमकां सामकें तारी कडेन हांगासर. आनी मेन म्हणटा तो काकाक वर्सा 75-80 आनी तरी तो बाबडो इतलो मेहनत करता पळय ह्या वताच्या करडार. आनी आमकां 2 मिनटां अशें वतान रावले काय त्रास जाता. आनी तो बाबडो पळय कितली मेहनत करता पळय तो. हो तेजो धाकटुलो गाडो हांगासर तो आपणाचें काम करता.
सो ओके गायज, मातशी म्हाजी फुटलेली आसा कित्याक टायराक क्रॅक पडलेलो आसा फाटल्या, आनी आतां आमी वयता टायर रिप्लेस करपाक म्हापसा. हांव आनी विकास दोगूय डबल सीट आहा आमी. आतां प्रॉब्लम कितें जाला, वाटेर तर टायर वाट फुटलो जाल्यार आमी उरले थंय. सो तें इशू आहा, ऑर एल्स एवरीथींग इज फायन. सो आतां पळोवया कशें कितें वयपाचें पळय तें. ओके सो गायज, सारकी म्हाजी फुटल्या, भंय दिसता. मदींच फुटलो जाल्यार मागीर कितें करूं. आनी अंकिता केन्ना सायकल चलयता न्हू, मागीर फुटलो जाल्यार तरी बरें, भुरग्यांनी पळयलो म्हणून टायराक क्रॅक जाला तो. हे 2 दिसांक थोड्या दिसां पयलीं हांवें मातशी रफ चलयलेली सायकल, ब्रेक मारून ड्रिफ्ट बीन मारलेली न्हू, त्या खातीर. सो आतां पळयता, टायर हांवें ऑलरेडी व्हरोन मॅकानिका कडेन दवरलेलो आसा. सो डायरेक्ट वयता आनी रिप्लेस करता सोमतो, आनी टायम वेस्ट करिना. ओके सो गायज, तुमकां दाखयता पळय कितें जाला तें. हें तुमी पळोवंक शकता, हें कातारला आनी हो टायर केन्नाय फुटोंक शकता. सो आमी कशें येयले आमकां खबर आहा. सायकल रिपेर करता पळय ते कडेन फुटलेली सारकी. आतां पळोवया. पळय कितें चल्लां रे, हें पळय दुम्म चल्ली जाल्यार सायकल. हें कितें तरी कातारला तेजो टायर सारको, व्हेरी डेंजरस सारको. पळय मात जाल्यार ब्लास्ट जातलो आसलो वाटेर. हा वय, कितली पोरणी सायकल आनी काय बरी आहा पळय आजून. टायरूच नेवो घातलो पळय, कितलो पातळ दिसता पळय. आतां वारें घातल्या काय केदो घातलो पळय. तो साइड ले बाबू, साइकिल उधर रख के खड़ा रहना, साइकिल पे ध्यान मत. जालो रे बाबा, नेवो टायर घालचो पडलो पळय म्हाका, कट जाल्लो म्हणून. कितल्यो सायकली पळय हांगा, कितले भुरगे जाल्या पळय रेडी हांगासर. हा वयस, नांव कितें रे तुजें नांव कितें? देवांश. तुजें नांव कितें रे बाबू? हा अवनीश. हा वय म्हाज्या भशेनूच मरे, सेम मातशें. अविनेश आनी अवनेश. आनी तुजें रे? अनवय. आनी हो तो पळय भायर आहा तो दुर्गेश, हो तो विकासिया, आनी तो राज खंय गेलो रे पळय. हो फेवरेट म्हाजो सारको फेवरेट. आनी हो आमचो आदी, ना रे आदी. आनी सायकली पळय हांगा कितल्यो जाल्यात त्यो रेडी. आतां आमी सगळे या मरे रायडिंगेक एक दीस, काय नाका? या मरे संदेश. हय अबय फाटल्यान पळय आमचे 4-5 जाणां आहात. अबय कितले जाण आहा ते पळया फाटल्यान. हे हांवें टी शर्ट ऑर्डर केल्लेले ते नुगो आहाक. हय कशें दिसता तें सांगा. आनी 2 टी शर्ट आहा ती हा फटाफट वयता. म्हाका हे टी शर्ट लायक जाले, हे बरे दिसता पळोवपाक. आनी ते फेवरेट म्हाजे व्हायट कलराचे टी शर्ट, ते म्हाका खूब लायक. हे सगळ्याच जाणांनी सिलेक्ट केल्लेले पळय ते, हाक ते घालून दाखयचो. चला गायज, हांव ते घालून. सो गायज, हे पळयात, हे जावन आसा व्हायट कलरचो टी शर्ट, तुमचे सगळ्यांचे फेवरेट. आनी हेका पळयात दोनाय सायडीक आहा नॉट, हे पळयात. आनी हेवटेनूय आहा. आनी फाटसून पळयात गायज. पयली पळय हे बरे आहा टी शर्ट. हे बरें आनी आनी एक ते टी शर्ट आहा ते म्हाजे फेवरेट, हय ते दाखया हाक. ओके. ओके सो गायज, हे जावन आसा म्हाजे सारके फेवरेट टी शर्ट गायज. हे म्हाका लायक जाल्लेले. हेतून खूब कलर्स आसा. हांवें आतां सद्या ग्रीन केला चूज. मागीर आनीक 2 दिसांनी हांव परत दुसरे कलरूय ऑर्डर मारतलो. तुका कशें लागले हागे? हय, हेजी मेन थिंग कितें आहा नाय गायज, हेजो मटेरियलूय बरो आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमकांय लिंक घालता. आनी खरेंच सांगता गायज, हे न्हू टी शर्ट सगळ्या पेक्षा बरें दिसता म्हाज्या हिशोबान. न्हू रे अवे? दिसता क्वॉलिटी बरी येयल्या ह्या टी शर्टाची. हे बरें दिसता टी शर्ट, डिसेंट दिसता पळोवपाक. डिसंट दिसता. आनी हेजेर हार्ट आहा पळयात. हय. हे कितें हाडलाय रे हयशी? ही खंयची सायज हाडला? ही म्हाजी सायज न्हूच. किती व्हडली सायज. ही लामाणी जिंगा स्टाईल. हे कितें ही जिंगा मामी स्टाईल. कितले लूज आहा हे? ही म्हाजी सायज न्हू. तुका सांगलेलें हांवें म्हाजी सायज सारकी कर म्हणून. कपड्याकडे म्हाका फकाणां बिलकुल. कितें
हांवें खबर आहा म्हाका मेन सद्या वत कितले पडटा ते आनी हेच टी शर्ट तूं मुद्दम केलाय मरे तुका हांवें सांगलेले रिप्लेस करूया तू व्हडलो दादा म्हणून खबर हांवें कितें सांगलेले ही सायज करू नाका म्हणून आनीक धाकटी सायज कर तूं कितें म्हटलेलें ही सायज तुका परफेक्ट फिट ऍक्च्युअली ते सारखे आहा फक्त ते सकयलो तो यू पोर्शन आहा पळय सायडीकसून दाखय अशें हे पळय ऍक्च्युअली सारखे आहा ते पूण मातशे ते चड तेजे ती फुडले तोक मातशी लांब जाले म्हणजे ते मातशे सकयल लेंथ वायज लांब आसा नाल्यार ते फिटींग परफेक्ट आहा तुका अशें दिसता की हे दुसऱ्याचे घातलेले भाशेन परत रिटर्न करूया त्याचो हय रिटर्न कर ओके गायज आवाज लिटरली मरपाचो लिटरली तुमकां सांगू शकना कितें जावपाचें पळय तें हांव सायकल घेवन वयतालो आनी ट्रका कडेन पावलो सायकल अशी 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 हालोवंक लागली म्हणजे टोटली ऑफ नॉर्मल जाली ओके आनी स्लो जाला म्हणजे कितें जालें काय कितें गुणो बिणो लागला आसतलो परत हांवें सायकल कंटिन्यू केली सायकल खूब वॉबल लागूंक लागली आनी हालोवंक लागली सारकी आनी परत रावलो तेन्ना भुरग्यांनी म्हणूंक लागलो भैया पीछे का टायर टेढ़ा है एन पळयता जाल्यार फूल फाटलो जो व्हील आहा पळय म्हाजो सायकलीचो फूल बँड आसलो आनी टायर असो कातारलेलो मातसो तर भुरग्यांनी पळोवंक नासलेलो ना सायकल आनीक चलयलेली टायर फुट्टलो आसलो आनी हांव खंय तरी त्या ट्रका पोराक वयतलो आसलो सो देवान वाचयलो म्हाका आनी तुमचे प्रेयर्स म्हाज्या वांगडा सदीत आसा सो गायज येस म्हाज्या वांगडा ही घटना जाल्लेली आनी इट वॉज टोटली बोरींग सारकी आयज फूल दीस सायकली फाटल्यान पायपां घराचे रिपेरिंगेचें काम चालू आसा सकयल बारीक बारीक आमी करता कितें कित्याक पावसाचे दीस लागीं येवपाचे आसा आनी तुमकां खबर आसा आमचें न्हंयांचें घर सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम आनी बारीक उदकाचें येता भितर आनी त्रास जाता तुमकां खबर आसा पावसाच्या दिसांनी सो तें चालू आसा आमचें सो एवरीथींग इज फायन बट देवान वाचयलो आयज म्हाका खरें तुमच्या वांगडा अशें जावपाक नाका जाल्यार तुमचे टायर बियर सगळे चॅक करा बायकीचे सायकलीचे एनीथींग ओके आनी त्याच टायमार रोडार चलयता आसतना सारके प्रिकॉशन्स घ्या आनी चॅनलाचेर जर आमच्या नवे आसा जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता हांव भायर स्विमींग पुलार वयपाचो आसा फाल्यां नाल्यार परवां तुमकांय ब्लॉग घालता पण तुमकां हांवची लोकेशन एकूच कारणाचेर सांगतलो तुमी तर त्या व्हिडिओचेर म्हाका 500 नाल्यार 1000 लायक्स दितले नाल्यार ना सो पळय कशें कितें तें हांव मेळटा तुमकां नेवे व्हिडिओन सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका बाय बाय